उडत असतं पुढं हिमालयन दिसतं ती. सो आम्ही नी काणकोण असतो भायर सरले हांगासर आणि बरे 2 जण बायक घेऊन केल्लास आनी येयल्या. 2 जण ना गते आणि असा ते पुढे आहा ते मगे ग्रुप आसतलो हे आतां रावले पण हे आतां 2 जण आसा न्ही अशें म्हणटा. 2 जण बरे कोण येयल्या हे घेवन बायक घेवन मस्त केल्लास. म्हाका बी अशें लायक हेका बी लायक आशिल्लें आतां न्ही. पहिली बुलेट असता तेका लागून तेणें बुलेट घेतलेली केरला वचपा लागून. मागीर एक इन्सिडंटा लागून उरलो मागीर तेगे आतां हे बीन गेले उमेद बी गेली. आतां ना आतां बुलेट बी दिली तेणें नाका नाका दिनाका म्हणलें. म्हाका लायक बुलेट पयलीं लायक नाशिल्ली सामकी. म्हाका बुलेट म्हळ्यार नाका आशिल्ली. मागीर मागीर भोंवपा लागली की बुलेट जाय पडलें पळय. मस्त दोगांय आसा ते. हॅलो गुड इवनिंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. बाबा गुड इवनिंग म्हण. गुड इवनिंग. हॅलो गायज. हॅलो गायज. कशी आसात काय मग कशी आसा शोकली बरें आसा. सो जस्ट आम्ही बायेचें कन्यापूजन केला आणि जसं की तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलें पळय भायर सरता म्हणटा तशी भायर सरता इन सेन्स काणकोण वता आमी बागायतदारान आनी कांय ना संवसारार हाटावळ आनी कांय ना. तुमी अशें चिंतनाकात की बरो पावस पडटा खंय ट्रिपाक वता किंवा खंय कोणागेर वता भोंवपा वता लॉंग ड्रायव्हाक. सो ते सगळ्यांनी आतां ना आतां अशें संवसाराच्योच राटावळ्यो. खंय देवळान वच बाजार कर आयतारा बाजार मंथली बाजार ग्रोसरी घे. जॉब वचन जॉब म्हटल्यार व्हडलो टास्क. आतां ते नाकाचें दिसता खंय वचून जेवपा. हे आतां रांदतात पार्सल हाडून घराकडे जेल्ली चड बरें दिसता. पण भरपूर मोगऱ्या फाती घेवन आसा सगळीं जाणां. वता आसतना घेवया मागीर. मेळचे ना ओके. हे जाय मोगरी न्हू माळीच ना. म्हाका मोगऱ्याची फाती अशी इतली लायक ना माळपाक. मोगऱ्याचीच न्ही म्हाका कसलीच अशी वासाची फुलां बी लायक ना. तकली जड जाता मागीर ती रोखडीच. बट घेता म्हळ्यार सिजनल अशें न्ही सदांच मेळना न्ही अशें. पळोवया वता आसतना मेळ्ळें जाल्यार घेतलें. आनी आतां खूब मेळटलें आतां रावतली ती हांगा घेवन आनी थोडे दिसान जायो येवपा लागतली. जायांचो सिजन येतलो आतां. सो आमी वता काणकोण हितून गोवा बागायतदार मंथली ग्रोसरी शॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती करपा खातीर. तर बेगीन हेकाच लागून गडबड घालून भायर सरलें की मागीर पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता न्ही तेका लागून. आतां म्हणून जातलो. आमी एक्चुली ट्राय करतात 3:30 बागायतदार ओपन जाता पळय न्हू त्याच टायमार वचपाचें आमी ट्राय करतात मोस्टली. कित्याक पार्किंगाकूय बऱ्या पडटा भितर बी गर्दी आसता. आतां पावसाक बीन चड इरिटेशन जाता न्ही अशें करून गर्द्यांक बीन तेका लागून पावस आसा. सो पळयता आतां पार्किंग बी कशें कितें तें. आनी तें सामान घेवन हेवटेन तेवटेन बी भोंवपाक मागीर जायना पावसाच्या दिसांनी खंय पयस पार्किंग केल्यार बीन तेका लागून. ओके. सो पावस आयलो आतां तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येतलो पावसाचो टप 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 करता. ओके. सो चलो बागायतदारान पावले की मेळटा. थंय मेळून सॉंग्स जाल्यार इतले आसता मेळटा म्हटल्यार कांय शूट करपाक मेळना. मागीर हें येता कॉपीरायट येता न्ही तेका लागून मागीर चड अशें हांव बागायतदारान गेलें बी म्हणटकीर शूट करपाक वचत ना. बागायतदारान सोडून सगळ्यांक तशें सॉंग्स लायता व्हडलो म्हणल्यार मागीर कॉपीरायट येता तेका लागून. सो पॉसिबल जाल्यार शूट करून दाखयता तुमकां थोडेशे गर्दी बी ना सॉंग्स बी लावून मेळटा. ओके. सो पावस आयलो बरो दाखयता तुमकां. सो ह्या पळयात कसलो पावस आयलो तो. फुडल्यान काळोख केलो सारको. घरा कडल्यान भायर सरता तेन्ना असोच काळोख आशिल्लो पण पावस स्टार्ट जावनाशिल्लो. बरो पावस येयलो. थंय पावता म्हणल्यार गेल्या पुरो ना जाल्यार भिजून वचपाचें. कितें म्हणटा? एकूच सत्री आहा 3 जाण खंय चिड्डतली. तर लोक इपय रावल्या बायक बी घेवन. रेनकोट आसलो सुद्दां न्ही जाल्यार हेल्मेट बी ना जाल्यार अशें खूब मोठो पावस येयलो की ना चलोवपाक त्रास जाता बायक बी मागीर दोळे चुरचुरता खूब टायम. सो चलो मेळटा मागीर बागायतदारान. सो पायनॅपल्स न्ही भरपूर आयल्या बट हें ना प्रायस बरयलें ना कशें कितें म्हणून.
60 रुपया 60 खंय खाची अशें बरयलें 60 रुपीज बरें आसा हें मातशें न्ही अर्दे अशें कच्चे अशें आसा ते वाटेन बरें आसा 60 रुपीज घेवया हे थोडे झाडू व्हरपाचें लिंबू घेतले हांवें बारीक बारीक शॉपिंग जाता आनी तुमकां सांगता इतली गर्दी आसा बागायतदारान विचारा नाका इतली गर्दी आसा आनी कितें आयला केन्ना ओके वेज बास्केट हेका म्हटलें लायनी राव भरपूर लायन आसा व्हडली सारकी हांव म्हळ्यार वयर वचून घेवन येता थोडेंशें सामान आशिल्लें तर जाली आमची बागायतदारान शॉपिंग घेतलें सामान आसा सगळें सामान बी अवेलेबल आनीक मेन म्हळ्यार तुमकां सांगता इतली गर्दी विचार नाका म्हळ्यार स्कूल स्टार्ट न्ही आयच्यान थोडे सॅटर्डेच्यान थोडे आयच्यान सो बुकां आनी बिकां वयरान वचपाचें ना रेनकोट बॅगां बुकां सगळी गर्दी पडल्या सारकी आनी लायनी रावले तेंगेल्या बॅगान आसाच बुकां बीन न्ही भरपूर गर्दी न्ही आयज हो सकयल लायनीक रावल्लो हांव वयर वचून येता म्हणल्यार बी आमच्या मुखार 2-3 जाण आशिल्लेच खूब गर्दी बाय पळय ताका येता न्हीद येता जाता येत रे थंडी खावपा लागली न्ही ते एशी थंडी खाता ओके ओके कितें आवलो सो बायक न्हीद येता आनी आमी ते सायडीन लाय हांगा चिकचीक आसा थंय लाय आमी वता कोस्टलांक वचना सो कांदा भजी जी आसा पळय ती आसा जाल्यार पळय म्हटलं हेका नाल्यार आसा जाल्यार पार्सल घेवन या म्हणून बायक घेवन खंय वचूं बी हें करता कित्याक कितें अनकम्फर्टेबल जाता न्ही तेका लागून हे पळय पावले आमी कोस्टला अण्णा बीन आसा सो हे पळयात आमचे ऑल टायम फेवरेट उडपी हॉटेल कोस्टल पॅलेट मस्त आमी हांगासर येताच आनी हो पळय अण्णा आसा आयज बायक लागून देवू ना हे न्ही बायक मागीर बेजार येतलो बीन मागीर ते हें करता आनी न्ही सगळ्या कडेन उडी मारून वता कोण वळखीचे आसूं ना वळखीचे आसूं बेश्टेच उडी मारता आनी वता सगळ्या कडेन हांसता आनी लोकांचेर उडी घालून घेता धर म्हणून सो ताका लागून म्हटलें हेका आसूं नाका म्हणून वचपाक कांदा भजी आसा जाल्यार पळय घेवन यो म्हटलां आनी मागीर ते डोसा समोसा वडा बन्स आसतले भाजी आसतली तें तसलें नाका म्हाका फकत कांदा भजी पावस पडटा न्ही ताका लागून कांदा भजी मातशी बरी दिसता खावपाक जी आसा ती हें पळयात कितें पळयता पळय आतां नाकटां मागीर ती नाकटां फेस्तां सगळीं बाबा बोंबा जाय रे तोंडा बोट कित्याक घातलें भूक लागली सो पळयता आसा जाल्यार हेका घेवन यो म्हटलें आनी करता टायम आसा बी म्हटल्यार रावनाका म्हटल्यार कित्याक मागीर घरा कडेन बेगीन वचपा जाय पावस बी येयला जाल्यार बेजार न्ही आनी घरा कडेन न्ही सगळें तशेंच ओडून येयलां जें कितें कन्या पुजना लागून काडलेलें बीन पळय तें सगळें तशेंच आसा हॉलांकच आसा अर्दे किचनान आसा अर्दे बेडरुमान आसा सगळें मॅस जाल्लो आसा सो तें काडून कितें सांगता थंयच्यान आयकूं येना म्हाका सो ते सगळें काडून दवरपाक जाय आतां हें जें कितें सामान हाडलां पळय तें काडून दवरपाक जाय न्ही तेका लागून आनी उदोळ आमी जेन्ना सान काणकोण आयल्या पळय न्हू तेन्ना सान हो एकलो फॉरेनर आसा बरो हें कितें म्हणटा तें धोतर बीन न्हेसला अण्णा आयलो पळय बाय गेले पळय अशें करून मागीर हेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान वचत रावता मागीर ते सगळे मॅनेजर सगळे काम धंदो सोडटा आनी तेका घेवन भोंवता सो तेका लागून हांव वचत नासलें चड मागीर तेंच्या कामाक डिस्टर्बन्स जाता न्ही तेका लागून अशें कित्याक न्ही तो अण्णा येवन घेवन गेलात तेका बरें तेका पयला वळखत न्ही त्यात तेका उडी मारून गेला तेजे कडेन आनी हांव हांगा गाडयांकूच तेका लागून हांव गाडयांक रावल्लें आनी पावस बी पडपाक स्टार्ट जाला सगळ्यांक एंटरटेन करता बरें सगळ्यांक एंटरटेन करता हे पळय थंय हो बीन थंय आसा कोणा कडेन उलयता तेंचेच कडेन उलयता दिसता म्हाका न्ही आतां अशें करून गेले म्हणटा घरा कडेन वचून आतां केन्ना काय सामान काडून दवरपाक जाय हे तो हुस्को अशें करूं खंय वयच्यान खंय म्हाका बागायतदारान गेले जाल्यार खंयच्यान अशें सामान बी घेतलें न्ही म्हणटा म्हाका तें केन्ना घरा कडेन वचून जाग्याच्या जाग्याक दवरूं हो हुस्को पयलीं आसता सो तें तशेंच बॅग दवरलें हें दवरलें बेजार येता न्ही पळोवपाक मागीर तें एकदां जालें म्हणटकीर जावन अशें पडलें अशें दिसता हें पळय हांगासर कांय ना आयज चड सामान घेतलें ना 2च बॅगां हें एक आनी भाजी बीन आशिल्ली
आनी सो बरी आशिल्ली भाजी बीन आयज. शिमला मिर्च, वालाचे ते लांब सोळेचे वाल आसता पळय ते, वाल पापडी, चिटकी मिटकी, बैंगन, भरपूर वरायटीज. आनी फ्रुट्स तर तुमी विचारूं नाका. आवाकाडो धरून तोतापुरी, आंबे, माल्टा, संत्रा, ड्रॅगन फ्रूट सगळें आसा. हे बीन किवी आनी हे पियर्स बीन. हांवें पियर्स बीन नाका म्हटलें, आसा म्हजे कडेन घरा कडेन. काल आमी हें हाडलां, कितें काय म्हटल्यार एप्पल न्ही, पेरा आनी ड्रॅगन फ्रूट हाडले न्ही काल, म्हणून आयज घेवून हांवें. ओके, सो आतां जे कितें फ्रुट्स बी हाडला पळय न्हू ते सगळे व्हरून दवरिता भाजी बिजी फ्रिजान. आनीक भायर सामान बी जें आसा पळय तेवूय दवरुपाक जाय. सगळें सारके जाग्यार दवरलें म्हणटकीर हुस्को मोको नाल्यार ती बॅगां मागीर थंय दवरलेली कडेन किचनाक पळोवन आनी बेजार येता. पळयता हो केन्ना येता तो. ओके, टायम न्ही आतां 5:45 जाली, 5:28 जाली. येयल्यार पुरो बेगीन. सो पावली आमी घरा. हें पळय सामान जें आसा पळय न्हू तें चड सामान जें आसा पळय न्हू तें ह्या म्हयन्याक हाडूना. म्हळ्यार आसा थोडे कड्डण बी जे आसा पळय न्हू ते आसा, ताका लागून चड हाडूना. ह्या बॅगान चडशी भाजीच आसतली आनी रवो बीन तशें कितें तरी. आनी हे बॅग हांगासर खादाडो सगळो, बिस्कीट आनी आन ते सगळें. हेका पळय खंय धांवत वयता, खंय वयता, खंय वयता खंय ते. कितली फास्ट एक्सप्रेस गाडी. आतां येतलें मागीर कपड्यान धरतलें आनी उबी रावपाक ट्राय करतलें. बाबा चल, आपण डेडू आपयता, डेडू चल चल, पॉपो काडून या. चल डेडून आपण चेंज केलें, तूं बी चेंज कर. चल चल. सो ह्या पळयात हांगासर आमच्यांनी मोटीन हें धरलें, मशीन आसता पळय तें चलत ना कितें नीव रिफिलर लायल्यार सुद्दां. सो ताका लागून हें दुसरें हाडलां. आतां मातशें पावसाक जाय न्ही ताका लागून. आमी एक्चुली बायक लागून यूज करना चड अशें, बट पायना तेन्ना रुमान जेन्ना आसना पळय तेन्ना मातशें एक 10-15 मिनटां खातीर रातचें ऑन करतात आनी मागीर बायक घेवन वता रुमान. सो हें हाडलां. आनी बाकीचें सगळें नॉर्मल अशें. आनी हें हाडलां स्प्रे, तो जायच पडटा. कितें ना कितें मुयो ना कॉक्रोच कितें ना कितें दिसतात न्ही केन्ना ना केन्ना अशें म्हणून. आनी हेच सगळें जे युजली आमकां मंथली सगळ्यांक घरा कडेन लागताच पळय न्ही, सगळ्यांक जायत आसता तेच सगळें. कम्फर्ट, बिस्कीट, पोहा आनी कितें. हें एक हाडलां हांवें फालुदा प्रिमिक्स. परचें म्हाका बरें लागलेलें बट परचें म्हाका मेळूना हे ब्लू बर्डाचें. सो हाडलां हांवें. आतां तुमी म्हणटली पावसाक कोण फालुदा पिता काय म्हणून. हांव पिता. म्हाका भरपूर पावस बी जेन्ना पडटा पळय न्हू तेन्ना लोकांक चायेची याद येता, म्हाका आयस्क्रीम सॉफ्ट ड्रिंकाची याद येता. निंबूच हाडूं ना गाडयेंतली, घेवन येयात दोगां वचून. सो हें हाडलां आनी हीच नॉर्मल अशें करून. कोथमीर हाडल्या, बरी मेळ्ळी म्हाका कोथमीर. आतां सांजचें म्हणल्यार पसून बरी फ्रेश आशिल्ली. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार पळयात कितली मोठी चुडी आसा पळयात. आनी काल संडे मार्केटान 30 रुपीसान आशिल्ली कोथमिरेची चुडी. हांवें हाडूं ना बट अशें करून 30 रुपीसान आशिल्ली. आनी ही येदी व्हडली चुडी जी आसा पळय न्हू 17 रुपया बागायतदारान. कितली मोठी पळयात. बागायतदारान भाजी मातशी बरी सवाय मेळटा. सो ही कोथमीर हाडल्या हांवें. आनी हें पायनएप्पल हाडलां 60 रुपीसांक. एक घेतला हो, आनी एक घेवया का म्हणून म्हाका नाका म्हटलें. पिक्की बीन आशिल्ली, हांवें चड पिक्की नाका म्हटलें, केळी बीन आसा न्ही ताका लागून. आनी हें पळयात जे नॉर्मल भाजी, कॅबेज, कांदे, हें कितें शिमला मिर्च आसतली, हांगासर घोसाळी, अशें करून 2 हें हाडलां हांवें रेड चिलीचे पावडर पॅकेट्स. ओके, अशें करून सगळी जें कितें नॉर्मल डेली युजाक जाय पळय तेंच. ही हांगासर कांदा भजी हाडल्या हांवें. हें पळय दोगां भितर, पळय दोगां भितर करता तेजे कपडे. आनी दूद हाडलां. आतां च्या इल्लीशी करता. च्या जाय आतां. टायम कितलो जालो 6:30 जाली. पयलीं म्हणल्यार सगळी च्या करून घेता आनी मागीर सगळें सामान जें आसा पळय न्हू तें काडून दवरिता. ओके, च्या करता करता अर्दें सामान म्हाजें काडून दवरून जातलें. सो आनी स्पेशल अशें कांय ना. म्हणल्यार अशें अमकें स्पेशल हें हाडलां अशें म्हणटा जी नॉर्मल हें आसता पळय राशन आसता पळय लोकांच्या घरा, म्हळ्यार तुमच्या घरान जें कितें नॉर्मल आसता तशेंच चणे, साकर, च्या पावडर तेंच सगळें हाडलां हांवें. ओके, सो तें आनी स्पेशली दाखयना. स्पेशल म्हणल्यार हेंच 17 रुपयांची कोथमीर मेळ्ळी म्हाका मस्त अशी. आनी 60 रुपयाचें तें हें हाडलां हें पायनएप्पल. आनी तशेंच आनी कांय स्पेशल हाडूं ना.
ओके. सो सगळें हे सामान जाग्याच्या जाग्यार दवरिता, च्या करून पिता, सगळें करता. आनी बायक जो तुमकां टॉय दाखयता म्हणलेलो पळय हांवें हाडला म्हणून, तो दाखयता आतां. एक मिनीट आं. बायक ते हें हाडला ते दाखय रे. हेजें मातशें दाखय म्हाका. बॅग बायेचें, सेफ्टी बॅग. सो बायक न्ही हें ऑर्डर करून हाडला. एक्चुली कांय यूज ना, हांवें हेका सांगलें कांय यूज ना, नाका म्हणून. म्हणल्यार हो ना घे करून म्हाका ऑर्डर करपा लायला. सो 300 न्ही 275 रुपीसांक हें पळय हांवें ऑर्डर केलां. हें दाखयता तुमकां. हें पळय आतां हांगासर हें बॅग फाटल्यान घालपाचें आनी हें तकलेक फॉर अ सेफ्टी. भुरगीं आतां उबें रावता आसतना बी पडटा न्ही, ताका लागून. एक्चुली न्ही हांवें ऑर्डर केल्लें कशें खबर आसा, हे 2 बेल्ट जे शोल्डराक लावपाचे, आमी बॅग कशें लायता स्कूल बॅग तशें, आनी ते हेका न्ही दोनी बेल्टांक कशें करून जॉयंट एक बेल्ट आशिल्लो हांगा, ताका क्लीप अशें. सो दॅट शोल्डरा वयल्यान देंवले जाल्यार बी पडना अशें. पण येता आसतना अशेंच आयलें. आसूं आतां म्हाका पळोवया, बाय घालून घेता जाल्यार पळोवया. म्हटल्यार काल आयिल्लें हें, आयज ताका गिफ्ट केलां आमी. आनी आतां तें घालून घेता जाल्यार पळोवपाचें, नाल्यार रिटर्न करतना तें घालून घेयना जाल्यार. एक्चुली म्हाका कांय वर्थ अशें दिसना. भुरगीं ल्हान आसतना पडटाच, धपटताच, तकली आपटता, सगळें जाता. आनी तशें जाल्यारूच भुरगीं घट जातात अशें म्हणून. म्हळ्यार पळोवया. आनी एक्चुली हें न्ही कांय न्ही, म्हण अशें करून एज अ टॅडी बसून यूज करूं शकता न्ही दवरुपाक. पळोवया कशें कितें तें बाय घालून घेता. घालून पळयलें ताका घेता जाल्यार तें घालून. सो असो आशिल्लो आयच्या दिसाचो अपडेट. म्हणल्यार आमच्या कन्या पुजन जो तुमी लास्ट व्हिडिओ पळयलो तो. आनीक आतां हें आमची ग्रोसरी शॉपिंगाचो हाफ डे जो आसा पळय न्हू तो. ओके. हांव पळय बायक घालता फाटल्यान, कितें करता दोगांय घालून घेता जाल्यार पळोवया. ओके. सो चला तर हांव आयचो व्हिडिओ हांगासर सेंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हिंगा पळयात घातलें रे फोड आतां. पळोवया घालून घेता काय कितें करता तें नेक्स्ट व्हिडिओन कळटलें तुमकां.